नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार सगळ्यांक बरी सांज आवडेत आणि अदिती काकोडकर टी टाइम बुलेटिनाक सुरुवात करता सविस्तर खबरां पयली पळोवच्यो मुखेल खबरो। पणजे पाटोच्या पासपोर्ट भवन इमारत बॉम्बान उडोवपाची आयली ईमेल पुलीस आणि बॉम्ब स्क्वॉड पथकान कार्यालयाची केली तपासणी बॉम्बाच्या धमकी बाबतीत भिवपाची गरज बॉम्ब स्क्वॉडाच्या अधिकाऱ्यान दिली माहिती। वाचन संस्कृतीक चालना दिवपा खातीर राज्यात करतले 168 लायब्ररी स्थापन मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान केली घोषणा। कदंबा बस ड्रायव्हरांच्या उणावाक लागून ईव्ही बशी आसात बंद पगार वाडोवचो म्हणून ईव्ही कदंबा बस ड्रायव्हरांची मागणी। दोन 2027च्या वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर आपाच्या फुडाऱ्या वांगडा जाल्यार चर्चा योग्य वेळार घेतलो निर्णय सांगता बाणावलेचो आमदार चर्चिल आलेमांव। रेल्वे गेटीचेर उड्डाण पूल वा अंडरपास करचो म्हणून वेळसा समितीन आमदार आंतोनाची घेतली भेट हे विशीं रेल्वे प्रशासनान संबंधिता कडेन करतले उलोवप आमदार आंतोनाचे आश्वासन। आणि इस्रायल आणि इराणात आशिल्ल्या भारतीयांक भारतात हाडात सुखरूप मंत्री तवडकर आणि युरीची मागणी। आता खबर विस्तारान पाटो पणजेच्या पासपोर्ट भवन इमारतीक बॉम्बान उडोवपाची धमकी ईमेला वरवीं एका अनवळखी मनशान दिली। धमकेची ईमेल आयल्या उपरांत कार्यालयातल्या कर्मचाऱ्यांनी पुलिशेक आणि बॉम्ब स्क्वॉडाक कळीत केले आणि इमारतीत आशिल्ल्या सगळ्या कर्मचाऱ्यांक भायर काढले। उपरांत पुलीस तशेंच बॉम्ब स्क्वॉड पथकान पासपोर्ट भवनात वचून पुराय इमारतीची तपासणी केली पण तांकां कितेंच सापडलें ना। देखून असल्या फटवणुकीच्या धमक्यांविशीं भिवपाची गरज आणि काळजी करपाची गरज ना अशें बॉम्ब स्क्वॉडाच्या अधिकाऱ्यान सांगलें। मस्कतीत दिल्लीच्या 3 स्कुलांनी लेगीत बॉम्ब आशिल्ल्याची ईमेल आयिल्ली। check it. Just email that call. But nothing was found. Check all the devices. And we say it is a aux call म्हणू शकता. This is ऑक्स कॉल नो ईमेल असेल ते. ईमेल नो सो तुम्ही आता सायबर क्रायमाक धाडलेले आहा? No, I am from Bomb Squad. Bomb Squad. Building is safe right now. Thank you. खंयच्यान ईमेल बी येयल्या तुमकां कितें कळ्ळां? Email received, but let him answer. He will be in better position to answer. Email. ओके Let him answer detail. यू आर फ्रॉम बॉम्ब स्क्वॉड नो Bomb Squad. वेन तुमी एंटर जाता पळय तेन्ना लोक हांगाच आहा लोक कोणी सिरियसलीच घेवंक ना की हांकां काडपाचें काम कोणाचें मीटराच्या डिस्टन्साच्या भायर आसूंक जाय न्ही काडपाचें काम कोणाचें हांकां लोकांक So they have told them. जिस तरह से ये धमकी मिली है अचानक से इस तरह से हड़कंप मचा किस तरह से देख रहे हो क्या अभी लोग सुरक्षित हैं क्या कुछ पाया गया है Nothing. Nothing was found. Check thoroughly. कुछ नहीं मिला. राज्यात वाचन संस्कृतीक चालना दिवपा खातीर मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हत्वाची घोषणा केल्या। राज्यातल्या सगळ्या पंचायत आणि नगरपालिका क्षेत्रात वट्ट 168 लायब्ररी स्थापन करपाचो सरकाराचो विचार आसा। तशेंच हातूंतल्यो 20 लायब्ररी पयलीं सुरू केल्ल्याचें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। फोंड्या नगरपालिका क्षेत्रात नूतनीकरण केल्ल्या लायब्ररीचें उक्तावण केले उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो। अप्रॉक्सिमेटली गोंयांत खरें म्हणजे ही थोडीशी ल्हान लायब्ररी जाली। हांवें म्हज्या डायरेक्टर आयटीची आतांच सांगला की तांचो रिडींग रूम सायडीक आहा पळय न्ही तोय तुमकां डेवलप करून मेळटलो म्हणजे जाणटेल्यांक भायर बसपाची गरज ना तांकां पूर्ण रिडींग रूम हो आमी फुडल्या म्हयन्या भितर
फुडल्या एका म्हयन्याच्या भितर एक्सटेन्शन ऑफ द रिडींग रूम चूक तुमचीच आशिल्ली कारण तुमी आमकां ल्हान स्पेस दिलो. आतां उरलेलो विरेंद्राक आतां ती बरी जाल्या उपरांत दिसलें की आनीकूय डेव्हलप जावपाक जाय म्हणून ती विरेंद्राक आतांच सांगलां हांवें उरलेल्या रुमाचें रेजोल्युशन घे आनी डायरेक्टर ITC कडेन ती आमी टायम स्लॉट घेवन हांगासर येवन आपलो स्टडी करपा खातीर तांकां टायम स्लॉट दितले. तुमी जर टायम एक्सटेन्शन मागत जाल्यार आमचें म्हणणें तर आसा 6 उपरांत सुद्दां लायब्ररी ओपन दवरपाक कांयच हरकत ना. तांकां 8 पर्यंत 10 पर्यंत लायब्ररीन अभ्यास करपाक जाय. तांकां ही लायब्ररी ओपन करून तांकां स्टडी करपा खातीर रातचो 10 पर्यंत सुद्दां तांकां स्टडी करपा खातीर दिवचो जेणे करून बुक्स वापरप आनी स्टडी करप अशा दोनूय कन्सेप्ट मे सुरू केल्या. पुराय गोंयांत अशा पद्दतीच्यो आमी ऑल टुगेदर कितल्यो 168 लायब्ररीज करपाच्यो आहा. 168 म्हणजे ऑन एन एवरेज एके पंचायतीक एके म्युन्सिपालिटीक एक अश्यो लायब्ररीज करपाच्यो आहा. फक्त पंचायतीं कडल्यानूच अजून सहकार्य तितकें मेळना म्हणून कमी उरल्या. आतां पर्यंत आमी जवळपास 20 लायब्ररी कंप्लीट केल्यो. 168 लायब्ररीज आमकां कंप्लीट करपाक जाय. ताच्या खातीर म्हजें सरळ म्हणणें आहा की ग्रामपंचायतींनी इनिशिएटीव्ह घेवची. आपल्या भागात बऱ्या कॉमन प्लेसीचेर जी शाळा बंद पडलेली आसा जाल्यार ती शाळा दाखोवची. अदरवायज आमच्या गव्हर्मेंट हायस्कूल आनी गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल हांच्यांनी इनिशिएटीव्ह घेवन त्या पंचायतीचो रेजोल्युशन घेवन आमच्या कडेन बेगिनात बेगीन दिवचो. 168 लायब्ररीज गोंयांत जर अश्यो जाल्यो जाल्यार विचार करात की कितलें वातावरण चेंज जातलें तें, कितले भुरग्यांक आमी पोशक शिकपा खातीर आनी वाचपा खातीर अशें एक वातावरण क्रिएट करतले. रेल्वे गेटीचेर उड्डाण पूल वा अंडरपास तशेंच घरा मेरेन वचपा खातीर वाट करची अशी मागणी करीत वेळसा वाठारांतल्या समितीच्या 10 वांगड्यांनी आमदार आंतोन वास हांची भेट घेतली. ही समिती फक्त लोकांचे प्रश्न मांडपा खातीर तयार केल्याचे वेळसा विलेज समितीचे अध्यक्ष प्रिस्को सिकेरान सांगले. हे फाटभुंयेर रेल्वे प्रशासन आनी संबंधीत खात्या कडेन उलोवप करून हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करतलो अशें आश्वासन आमदार आंतोन वासान दिलें. सोदां ते एक जे बायपास ना फ्लायओवर एक जे सोदां बोवाड करीत आहले आनी लास्ट ZP इलेक्शनाक जेन्ना आमी हावस टू हावस कॅम्पेनींग करता तेन्ना आमचे कडेन हो मुद्दो येयलो आनी आमी तेन्ना आमी MLA कडेन डिस्कस केलें बाबा हे बाबा सोदां बोवाड मारता हेंचे अंडर लिडरशीप आमी कितें एक डिसिजन घेवन कितें पूण थाराव घेया कित्याक आमी चड अशें डिले रावले आमची लोकांक भाव भयणीक किंवा कितें साफो जालें कितें एक्सिडेंट जालें जाल्यार तेन्ना वी वील बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट. तेन्ना कितें हो कसलो सोयेक जाच पयलें कितें इनिशिएटीव घेतली बरी. ताका लागून हे 10 जाणां कमिटी काडून आज आमची सेकंड मिटींग फर्स्ट मिटींग जाली MLA कडेन आनी आज आमी सगळे मांडिले भावान सांगितलें तेशें करून आनी होप फॉर द बेस्ट आज कितें बरें जावपाक आज आमची आशा आहा. फर्स्ट मिटींग आमगेले डिस्कशन जालें की हां आमकां ओवरब्रिज अंडरपास वयसर जाय. देन वी थॉट ऑफ द प्लॅन शूड कम फ्रॉम द रेल्वे ओके बिकॉज वी आर नॉट टेक्निकल हेड सो आमकां रेल्वेन जरी तो दिले ओके सायडीन दिवपाक देन वी वील डिस्कस. सो एंड द सेकंड पॉयंट वॉज आतां आमचे रेल्वे सायडीक गोर आहाय ताका एक्सेस ओके तांकां आनी ऑप्शन ना. सो फ्रॉम दॅट we had an appointment with the MLA. We gate आसा आमचे वेलसांव हाचेर डिस्कशन करपाक आमचे जे रेजिडेंट वेलसांव जावं सरपंच बाकीचे पंच तशेंच तांची 10 मेंबर कमिटी ते आयज हांगासर म्हाका येवन मेळ्ळे आनी तेचे वयर आमकां एक सोल्युशन जे आमच्या लोकांक जे दांडेर वचपाक जाय त्या लोकांक आमकां आमचे प्रॉब्लम जाता कित्याक गेट पडले जाल्यार हांगाचो प्रॉब्लम काय तांचे एक मागणी आसा बाबा आमकां फ्लायओवर हांगासर दिवचो म्हणून ते लोकांक थंयसर जावं एम्बुलन्स बाकीचे नुस्तें वा मारपी तांकां रोडा लागून ते गेट पडटा ताका लागून तेंच्यांनी पळयलें आपणाक वो फ्लायओवर दिवचो अशें तेंची मागणी आसा. पूण मागणी आमी आतां ते डिस्कशन फक्त डिस्कशन जालां कांय आमचे रिटर्न आमकां कांय येवंक ना फकत आमी डिस्कशन करून आमी तेजें सोल्युशन कशें करुया अशें तें आमी डिस्कशन आतां जाल्लें आसा. इस्रायल आनी इराणा मदीं गैरत सुरू आसा. आमचे गोंयकार तशेंच भारतीय नागरीक थंय आडकून आसात. तांकां सरकारान सुखरूप भारतांत हाडची अशी मागणी मंत्री रमेश तवडकार तशेंच विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान केल्या. आयकात तांचें म्हणणें. एक गजाल
इस्रायल आणि इराण बघ हे सगळं आज युद्ध चल्लें आसा त्यामुळे खरें म्हळ्यार आमची सगळ्यांची जबाबदारी जगांक शांतता आसपाक जाय कारण हे मनशाची हानी ही सगळ्यांत मोठी दुर्दैवी गजाल आसा आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान ज्यो गजाली जगभर चल्ले आसा त्यो अत्यंत दुख्खद आसा अत्यंत वायट गजाल आसा आणि तरी सुद्दां आसतना आमी अपेक्षा देवा कडेन मागुया आमी की हे युद्ध आसन थांबोवचें आणि जगांक एक प्रकारची शांतता पसरची पण तरी सुद्दां ह्या वेळाचेर सुद्दां आसतना आमचे गोंयकार आसतले भारतीय आसतले ह्या हातूंत सगळे अडखले आसा आणि आमी इतलेंच मागुया ते सुखरूप परत एकदां आमच्या देशांत पावचे आणि तांचे घरचे लोक अत्यंत संकटांत आसा तोय संकट आसा त्यामुळे ते जावचे अशें अपेक्षा करूया की आज पर्यंत दुर्दैवी घटना अशें जेन्ना गजाली घडल्यो भारतीयांचेर अशें मोठें संकट आयलें ना त्यामुळे आतांय ह्या वेळाचेर सुद्दां आसतना अशा प्रकारचे हातूंतल्यान मुक्तता करची अशी अपेक्षा देवाकडे मागता म्हाका दिसता गोंयकारान काळजी घेवपाक जाय खास करून ज्या पद्दतीन आज गोंयभर गल्फान जे आमचे गोंयकार आहा इतली वर्सां जाली देशाचे नागरीक आहा ऑलमोस्ट 4 मिलियन लोक गल्फान आसा आणि खंय ना खंय म्हाका दिसता एक अनसर्टनटी आसा आमी सगळ्यांनी देवा लागीं आर्गां मागपाक जाय की तेंगेली सेफ्टी ज्या पद्दतीन सरकारान म्हाका दिसता तांकां पावपाक जाय एक्सटर्नल अफेर्स मिनिस्ट्रीन ऑलरेडी उलो मारलेलो आसा आनीक आमी लोकां कडेन मागता भितर रावचे कित्याक जायते गल्फ GCC कंट्रीन एक उलो मारलेलो आहा की वर्क एट फ्रॉम होम तर आणि थिंगा प्रायजाचे कंट्रोल केलेले आसा सुपर मार्केटान ते मे बी ऑलरेडी अश्युरन्स लोकांक दिलेले आहा की प्रायस इन्फ्लेट जावपा ना म्हणून आज हे जेन्ना वॉर आनी हे सगळें जाता म्हाका दिसता आमी जेन्ना गोंय सोडून दुसऱ्या देशांक वेतात तेन्ना आमचे हिंगाय लोक आसा जायते बेकार आसा आणि तेच पासत आमी कितें बरें जावपाक जाय म्हणून दुसऱ्या वाठारांनी वयता सरकारानूय म्हाका दिसता एक लक्ष घालपाक जाय मावळिंगे वाठारात एका भुसारी दुकानाक उसो लागून दुकानाचो गोबर जालो आयतारा मध्यानराती घडिल्ले हे घडणुकेत 8 लाखां परस चड रुपयांच्या मालमत्तेचे लुकसाण जाल्ल्याचो अदमास आसा वेळारूच उजो पालोवपाक यश आयिल्ल्यान व्हडलो अनर्थ टळ्ळो उजो लागिल्लो त्या दुकाना कुशीक घर आणि पिठाची गिरण आसा मावळिंगे वाठारात एका भुसारी दुकानाक उजो लागपाची घडणूक घडली ही घडणूक आयतारा मध्यानराती 2 वरांचेर घडली उज्याची खबर मेळटकीच दिवचलच्या उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार धांव मारली तो मेरेन पुराय दुकानाक पेट घेतिल्ली उज्याचे नियंत्रण हाडपा खातीर 2 बॉम्ब वापरचे पडले सुमार 2.5 वरां यत्न केल्या उपरांत उजो पालोवपी दळाच्या जवानांक येस आयले ह्या उज्यात दुकानांतले सगळे सामान तशेंच फर्निचर आनी पाखे जळ्ळे शॉर्ट सर्किटा लागून उजो लागला आसुंये असो अदमास उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी उक्तायला दोन पयलीं कितें हें जालें तुमचें कितें कसलें शॉप आसलें जनरल स्टोर कितकेशे लॉस जाता ते आतां लायक तरी जाताले कमी ते कित्याक जाणा तूं वयले सगळे आमचे सिलींग आसले पत्रेचे आनी नळे आनी हे वाशेचे परत 2 हेजी आसल्यो आमच्यो वुडन पत्रे फर्निचरचे 2 आलमाऱ्यो व्हडल्यो ते एक गोदरेज आनी हे 2 रॅक आसले हांगा आनी हांगा टेबल आसलो कावंटर म्हाका हेजो आनी दुकानांतलें सामान सगळें जालें ते आदी सांगला आनी पयलीं ते एक्स्ट्रा हाडून दवरलेलो पण सादारण म्हाका एक सांग पळय तुमकां केन्ना कळो उजो लागलो सर आमकां फोन केलो न्हू आमी थंय रावता चेक पोस्टाचेर म्हणजे सबन काबार आनी कोणाक कितें जावं ना सायडीक बी ना तशें कांय ना ते आमी पंप मारतलो म्हटल्यार आमचो पंप स्टार्ट जायना वायर जळयली मागीर फायर ब्रिगेडीन हे केलें लेडी येयली फायर ब्रिगेड रिजन कितें दिसता तुमकां कसले तेज्या खातीर जालें रिजन म्हटल्यार एक्झॅक्ट तशें कळना पूण जास्त करून आनी कितें जातलें शॉर्ट सर्कीट जातलें बाकी हांव दिवस लायना कित्याक तो रातचे बुजता म्हणून ते लायना कितक्यो गाडी येयल्ले फायर स्टेशनाचेर 2 गाडी पयली गेली मागीर राती 2 जावन 33 मिनटां आमकां फोन आयलो की म्हाळोगे शॉपाक उजो लागला आमी रोखडे टर्न आउट करून म्हाळोगे गेले जर सातेरीच्या देवळाच्या ऑपोजीट थंय शॉप आसलें आनी हे आसलें कितें घर आसलें आनी गिरण पिठाची गिरण आसली शॉप जो ते कंप्लीट म्हणजे बरोच पयलीं उजो लागला आसतलो आमकां 2 ते 30 आमकां हांगासर कॉल आयलो आमी रोखडे 7-8 मिनटांनी थंय पावले पूण थंय वयता जाल्यार तो उजो बरोच पेट्टालो आनी मागीर आमी उजो पालोवपाक स्टार्ट केलो आनी
आमकां लक्षात आयलें की ओवेचे गाडयेन उजो जावपाचो ना तेन्ना दुसरे आमी वॉटर टेंडर मारले आनी दुसरे वॉटर टेंडर दोनूय वॉटर टेंडर घेवन आमी उजो बांदपाक स्टार्ट केली. लॉस आमी एस्टिमेट आमी करूंक ना. गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत. रावणफोंड वाठारांत पुलाचें काम सुरू आसतना मुखेल उदकाची पायपलायन फुटपाची घडणूक घडली. पायपलायन फुटिल्ल्यान हजारांनी लिटर उदक इबाड जालें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पायपलायन फुटल्या उपरांत बरोच वेळ उदक रस्त्यार व्हांवतालें. मात घडणूक थळार एकूय संबंदीत अधिकारी वा कर्मचारी नाशिल्ल्यान नागरिकांनी तिडक उक्तायली. देखून संबंदितांनी ह्या प्रकारान लक्ष दिवन ही उदका पायपलायन बेगोबेग दुरुस्त करून दिवची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. आमी आतां रावणफोंडार आसा तो सेकंड आमचो एक ब्रीज बांदता पळय थंय तेंच्यांनी JCB मारून ती साळावलीची पायपलायन एटलिस्ट म्हाका दिसता 1/2 मीटर पायपाची पायपलायन ती तेंच्यांनी फोडून उडयल्या. 2 वरां जालीं हांगा एक WRDचो कोण पावलो ना, PWDचो कोण हांगा ते काम करपी येयले ना. 2 वरां जालीं हजारांनी लिटर उदक नावेली सायडीन व्हांवून वयता. तेंचे कडेन प्रॉपर प्लॅन ना, ते खबर ना आतां ते पायपलायन आहा म्हणून. कसली काम करता ते आतां घेवन बसल्या ते उबे आहा सगळे ते कोण कांय हालचाल करना. आतां फाल्यां केन्ना कितें जालें इतले डीप फोडून ते रिपेर करपाक भरपूर त्रास. तेन्ना गव्हर्मेंटान हेचेर एक्शन घेवचें ताबडतोब आनी तांकां फायन मारता आहा तेंकां अशें म्हजें म्हणणें आहा. उदका पायपलायन ते हायवे पोंदा घालून ते वयर दुसरो हायवे करता तेच्या वयर. हय आतां ही मेन साळावलीची पायपलायन तिका स्पेस दवरपाक जाय आशिल्लो केन्नाय. आतां ती पायपलायनीच्या वयर ते आतां काम करतले आनी ते सगळे पुरोवन उडयतले. तुका दिसता ती पयली पायपलायन शिफ्ट करूंक जाय आशिल्ली. हय पायपलायनी कितें तरी इंजिनियरान उपाय काडपाक जाय. आमी इंजिनियर न्ही, आमी जनरल पब्लीक. आमकां ते दूख लागता इतल्या हजारांनी उदक कशें आतां पळय कोणूच ना ते कोणूच ना. तेंच्यान ते JCBचो हे ब्रेकर घालून बकेट लावन ते आतां हायड केला. धार्मिक विधी करून दुयेंस बरें करपाचे हायस दाखोवन पेडण्या वाठारांतल्या एका फामिलीची फटवणूक करून सुमार 3 लाख रुपयांचे मंगळसूत्र चोरिल्ल्याची घडणूक तडार आयली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दुबावितान चलयेचेर धार्मिक विधी केल्यार दुयेंस बरें जातलें. मात हे वेळार मंगळसूत्र एका डब्यान दवरपाक सांगलें. 21 दीस डबो उक्तो करचो न्हय नाजाल्यार ह्या विधीचो असर जावचो ना अशेंय दुबावितान सांगलें. दीस पुराय जाले उपरांत डबी उगडली तेन्ना मंगळसूत्र ना ते पळोवन फटवणूक जाल्ल्याचे फामिलीक कळ्ळें. उपरांत पुलिसांनी ह्या प्रकरणात महाराष्ट्रांतले दुबावित संतोष मलकाराक अटक केल्या. मुळगांव परत एक फावट मायनिंग प्रश्न पेटून थळावे लोक आता आक्रमक जाल्यात. मायनिंग प्रश्नावयल्यान आयतारा सांजे चालू आशिल्ली बसका अर्द्यार सोडून तिडकल्ल्या मुळगांवच्या लोकांनी गांवांत चलपी मायनिंगचेर धडक मारली. आमचे मुखेल प्रश्न सुटावे जायनात तो मेरेन मायनिंग सुरू करपाक दिवचे नात अशी शिटकावणी ह्या लोकांनी दिल्या. फाटल्या 1.5 वर्सां परस चड तेंपा पासून मुळगांव मायनिंग प्रश्न धुवत आसा. गांवा वतीन फुडें केल्ल्यो मागण्यो पुराय करपाक कंपनी काना मनार घेना असो लोकांचो दावो आसा. देखून थळावे लोक चाळवल्यात. मायनिंग विशयाचेर कृती निश्चित करपाक आयतारा सांजे मुळगांवा जाहीर बसकेचें आयोजन केल्लें. ही बसका अर्द्यार सोडून थंय जमिल्ल्या लोकांनी अचकीत मायनिंगेचेर धडक मारली. ह्या वेळार बायलां सयत जाणटे नेणटे मेळून 100 परस चड लोक आशिल्ले. आयज 2-2.5 वर्सां जालीं आमी ह्या मायनिंग लागून खूब सफर जाता. दुल्लो म्हण डिमार्केशन मागलेले अशें काही सादारण 15 पॉयंट आमी दिल्ले आसा गांवच्या हिताक लागून. आनी आयज फाटल्या 15 दिसांक अशेंच आमी वयर आयिल्ले पळयताले एक तेंच्यांनी बोरींग मशीन लायिल्लें. तेन्ना आमी पुलिसेकूय दाखोवन तेंकाय दाखोवन विचारलें की हेजें परमिशन जावं आनी कितें तुमच्या कडेन आसा काय म्हणून. तर तेंच्यांनी सांगलें की 2 डिपार्टमेंटान परमिशन मागलेलें आनी दिलां म्हणून आमकां. आनी त्या बद्दल आयज ते उलोवप जालें आनी त्या कारणान आयज मिटींग जाली आनी आमी डायरेक्ट वयर येयल्या की बंद दवरपाचें आसा म्हणून. मिटींग जाली आनी आमी ठरल्या प्रमाणे सगळे आमी हांगासर वयर वचून एक पळोवचें कितें केलां हेंच्यांनी हांगासर. पळय जाल्यार हांगासर ती दिसता बोरवेल मारलेली मशिनरी तेंच्यांनी घेवन गेले कोणाक सांगच्या पयलीं. तसोच हांगासर एक डक्को मारला व्हडलो वणको तो तसोच दवरून उक्तो दवरून गेला. फाल्यां येदा कदाचित कोणाची कितें जिवधनी जाली जाल्यार हेका जबाबदार कोण आतां. हो वणको मारला तो आतां माडभर खोल आसा. तसोच हो एक आहा तो 1.5 मीटर खोल आहा.
सपोज हांगा कोणी गोरवां येता जावं आनी कोण मनीस भोंवता, फाल्यां जर पडले थंयसर आनी कितें तरी एक जिवाची हें जालें जाल्यार ताका जबाबदार कोण, हे वेदांतान तेंच्यांनी लक्षात घेवचें. आमचे आतां 15 जे पॉयंट्स दिल्ले तांकां, ते आमचे एकूय ते सॉल्व करिना. तेंच्यांनी आमच्या कडेन डिस्कस करून पंचायत बॉडी आमचे जे बाकी कमिटी आहा तेंच्या कडले डिस्कस करपाचे, बाबा हे तुमचे अमके पॉयंट आमी हे करता, अमके पॉयंट जायना, तेजेर डिस्कस करून कितें तरी तेंच्यांनी करपाक जाय न्हू. ते करपाकूच मागना, ते आपलोच स्वार्थ सोदता न्हू. आतां म्हाका सांग, फाटीं एका अशेंच जाल्लें तेन्ना ते आमकां सांगता तुमकां घरा बांदून आमी मोयरा वाड्यार दिता म्हणून, आनी ही देवी आहा ती कोणाची? देवीक कितें करता तुमी? तेन्ना तुमी विचार करून कितें तरी दिया न्हू. आमच्या लोकांक जे कितें मातशें बेनिफीट मेळटा ते करा. आमच्या लोकांक बेनिफीट ना. भुरग्यांक तुमी कामाक घेयनात, हा, तांकां काडून उडयतात. ट्रक आहा ते आमचे पेंडींग आहात, हा, शेतांचो उद्वास लायल्या. आज सगळी पोल्युशन जावन सगळ्या लोकांक घरान आमकां पावसाच्या दिसांनी अशी परिस्थिती येता की बायलांक चपलां घालून घरांनी हें करता, कित्याक ते पाणी सगळ्या घरांनी पाजारता आमच्या. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. दवल्ले वाठारांत व्हांवपी झऱ्याच्या नितळ उदकाची नाशाडी जायत आसा. झऱ्याचे नितळ उदक कांय अंतराचेर पावले उपरांत गटार आनी नाल्याक मेळटा. हे विशीं थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला. शेतकारांक ह्या उदकाचो पुराय लाव घेवपाक मेळना, देखून सरकारान हातूंत लक्ष घालचें आनी झऱ्याची जतनाय घेवपा खातीर पावलां उखलची अशी मागणी थळावो पंच वांगडी हरकुलानो नियासू हांणी केल्या. हारशा सारखे नितळ व्हांवपी दवल्ले वाठारांतले झऱ्याचे उदक कांय अंतराचेर पावले काय वेगळेंच रूप धारण करता. हे नितळ उदक झऱ्या पासून कांय अंतराचेर आशिल्ल्या गटार आनी नाल्यांत व्हांवता. कोंकण रेल्वे मडगांव वॉशिंग सेंटर आसा. ह्या वॉशिंग सेंटरांतल्या घाणयाऱ्या उदकाचो विलो लायात म्हूण आपणे जायते खेपे रेल्वेक पत्रां बरयलीं, पूण ताचेर उपाय काडले ना अशें थळावो पंच सांगता. ते घाणयारे उदक झऱ्याच्या नितळ उदकांत वता. ताका लागून ह्या नितळ उदकाची नाशाडी जायत आसा. हाका लागून झऱ्याच्या अस्तित्वाचेर प्रस्नचिन्ह उबें जाला. तशेंच शेतकार भावांकूय ह्या उदकाचो आतां जाय तसो लाव घेवपाक मेळना. हाका लागून थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला. सरकारान हातूंत बेगोबेग लक्ष घालून झऱ्याची जतनाय करपाक पावलां उखलची अशी मागणी थळावो पंच वांगडी हरकुलानो नियासोन केल्या. आयकात. आमचे हे उदक सारकें भाजी भेंडे कितें आमची वेजिटेबल जाता टोटली ताका वता आनी क्लीन उदक. लोकांनी म्हणपा नाका तें डटी उदक म्हणून, हांगासान क्लीन वता. आनीक हे दवलेच्या भाजीकारांक फूल क्लीन उदक मेळटा आनी कंटिन्यू मेळटा आनीक भाजी बिजी बरी जाता. मागीर रेल्वे ट्रॅक आसा आमचे थंय. रेल्वे हे उदक झर आमची पयली रेल्वे, मागीर हांगा सावथ सेंट्रल रेल्वे आशिल्ली म्हणून हांगा ते कांय वॉशिंग बिशींग करनातले. कोंकण रेल्वे येयल्या, मडगांव मेन जंक्शन जालां आनीक हांगा ते वॉशिंग सेंटर केलां. वॉशिंग सेंटर आमी जायते पाटी लेटर केलां. इन माय टर्न वार मुगे टर्नवाराचेर आमी लेटर जायते केलां रेल्वेक, कोंकण रेल्वेक आनीक RRMाक, रेल्वे मॅनेजराक. आनी तांकां सांगलां तुमचें पोल्युटेड उदक आहा तें तुमी कितें तरी उपाय करा आनी क्लीन करा आनी सोडा म्हणून. तांकां आमी जायती इन्स्पेक्शनां केल्लीं. ताणें आमकां करता म्हणून आश्वासन दिल्लें. आतां कितें जाता तें उदक वेस्ट उदक, ट्रेनीचें कसलें उदक तें तुमकां खबर आसता. तें उदक आमचे रिवर सालान तितून वता आनीक ते मुखार वता 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 पोल्युटेड जाता. ह्या तुमच्या झरीक ते उदक मिक्स जाता. हय, फुडें मिक्स जाता. पयलें न्हू आमच्या भाजीकारांक क्लियर मेळटा आनीक मागीर ते मिक्स जाता. कित्याक रेल्वे ट्रॅक केल्ली आहा मदींतल्या, डिवायड केल्ली आहा. आमकां दवल्ली दिकारपल्ली हे सायडीन डिवायड करून रेल्वे केल्ली आहा. पयलीं सावथ सेंट्रल रेल्वे आशिल्ली. आतां आमची कोंकण रेल्वे आतां नवी जाल्या आनी मेन म्हणटा कोंकण रेल्वेचें स्टेशन मडगांव केलां. ओके, तुम्ही ते उदक डायवर्ट करू शकता न्ही ते पंचायत सायडीन बी, ते शेताक उदक ना त्या सायडीन. कितें ना, ती लो लायिंग एरिया आसा आमचे. ते सायडीन पंचायत सायडीन मातशें जमीन वयर आहा आनी तांकांय उदक जाता. म्हण हांगाचें उदक थंय मेळटा, थंय उदक आमचें मेळटा. पूण आमचें उदक हें कंटिन्यू फ्लो जाता. इतलें उदक पंप आउट करपाक बरें डिफिकल्टी आसा. की आमच्या हितून जाल्यार म्हाका दिसता ही झर कंटिन्यू येता. कितें इतलें पंप अप करपाक गव्हर्मेंटान जावपाक शकता, पूण कितें हें कंटिन्यू ताका प्रोसेस बी वेगळो आसतलो. हांव नको विजय सरदेसान एक तांचे हितून करता म्हटल्यार करून दी, बरें जालो केलो तेणी. हय, पूण आमच्या हितून म्हाका दिसता तुमी पळयलो तो व्हडलो इतलो व्हडलो आहा उदक इतलें फ्लोट जाता. इतलें जरी जाता जाल्यार तोच आमचो हांगा दवल्ली गांवांत हाडचो. आमचे उल्हासा कडेन हांव उलयतां आनी जाता तितलें तो तरी कितें तरी गव्हर्मेंटाचें आतां कितें आसता न्हू
कितें तरी आयडिया आसता ती तर आयडिया घेवन करची आनीक तें जालें जाल्यार बरें आमचें बी जाल्यार बरें सगळें क्लीन जातलें. गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटील. टी टाइम खबरो हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंय गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरूच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमी बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड